नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। लोकांचेर कर लादून सरकार फक्त तिजोरी भरपाचे चित्ता, काँग्रेसीचो आरोप। स्वताची तुळा पर्रीकरान जेजू कडेन करून किरिस्तावांच्यो भावना दुखयल्यो, रेजिनाल्डाचो फोग। लोकांक येवपाक लागली लायटीची 5-5 म्हयन्यांनी बिला, लोकांचेर आकांत। वीज मंत्री म्हणटा स्टाफ आसा कमी। मोपा विमानतळ बांदून पर्रीकार करता महाराष्ट्राक आणि बिल्डरांक फावोर। दाबोळी असताना मोपाची ना गरज म्हणटा विजय सरदेसाय आणि गोयकार मंच। अठराव्या गोवा युवा महोत्सवाचे पेडण्या उक्तावण। महोत्सवांतल्यान अशेच संस्कृतायेचे दर्शन घडोवपी सभापतीचो उलो। आणि पुढारी जिंकले विजयगड आंतर मीडिया क्रिकेट सर्त। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थारले उपवस्ताद। आता खबरो विस्तारान। सरकार सामान्य मनशाचेर कर लादत चल्ला। मुख्यमंत्र्याक सध्या फक्त सरकाराची तिजोरी भरपाचे पडला अशी टिका काँग्रेसीन सरकाराचेर केली। एके सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्यान स्वताची तुळा जेजू वांगडा केल्ली। जेजून बोकल्यात तशे त्रास आपणे भोगल्यात अशें तांणी म्हणिल्ले। अशी विधानां करून ताणें किरिस्तावांच्यो भावना दुखयल्यात असो आरोप काँग्रेसीन केला। विधानसभा अधिवेशना वेळार सरकाराक धारेर धरपाक काँग्रेसीन 800 प्रस्न तयार केल्यात। की सरकाराची मानसिकता तपासपाचो वेळ येयल्लो आसा। मानसिकता तपासपाचो वेळ येयल्लो आसा। खंयच्या पद्धतीन आणि खंयच्या नजरेन आणि खंयच्या पायवाटेन राज्याची इकॉनॉमी सरकार व्हरपाक पळयता। जनतेक अधिकार आसा जाणून घेवपाचें की फाटल्या 10 म्हयन्यांत कितले टॅक्सेशन जाल्लें आसा। एक वटच्यान मायनिंगाचो डेफिसीट रेव्हेन्यू मेकअप करपा खातीर टॅक्साचेर तुगेले व्हेहिकलाचेर टॅक्स, उदकाचेर टॅक्स, लायटीचेर टॅक्स आणि फुशारकी मारप की मायनस मायनिंग आय कॅन मेक इट म्हणून। पूण गोंयच्या जनतेक एक उत्तर दिवपाक जाय की ल्हान जो वर्कशॉप चलयतालो पळय न्ही, त्या वर्कशॉप चलोवपी मनशा कडेन तागेले दिसाचे 2000 कशे येतले। जवळ सगळे वेवसाय बंद केले म्हटल्यार कोता येता। आज कोणी बिल्डींग बांदता चिरे मेळनात, कोणी घर बांदता रेंव मेळना, कोणी घराक कॉन्क्रीट घालता जाय ताका खडी मेळना। ही परिस्थिती आज राज्यांत हे चलिल्ली आसा। रात चलता जेन्ना आमकां कांय कळना। आमकां ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चन्स ऑलमोस्ट आमच्या आमदारांनी जवळ 800 प्रश्न घातिल्ले आसात आणि त्या प्रश्नाचेर बाराबार चर्चा जी आसा पळय ती करपाक आमचे आमदार समर्थ आसात आणि ते करतले म्हाका खात्री आसा। Yes, I'm a Catholic. Don't you think that this could hurt the religious statement because he's comparing himself to Jesus Christ? Exactly. See, this is so nice that you come from the sentiments of the people. Don't take us for granted. Forget MLA. As a Catholic. As a Catholic, I spoke as a Catholic. That's why I said he compromised with the devil and he compromised with God. हे सेंटिमेंट उलोवन फाल्यां फोटो लागना जाल्यार पुरो। दर म्हयन्याक लायटीचे बिल दिवपी वीज खात्यान आता लोकांक 5 म्हयन्यांनी बिलां दिवपाक सुरवात केल्या। आम आदमीक आता 5000चे बिल एकदम मेळपाक लागला। 5000 रुपया एकदम फारीक करप सामान्य मनशाक शक्य ना। त्या खातीर लोकांक खूप त्रास जावंक लागल्यात। कर्मचारी कमी आशिल्ल्यान वेळार बिलां दिवप शक्य ना अशें अधिकारी म्हणटात। ही पळयात म्हापशांतली वीज खात्याची बिल्डिंग। लायटीची बिलां खंय भरपाची ह्या विशीं हांगा कसलीच सुचोवणी ना। त्या खातीर वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान येवपी लोक घुस्पतात। लायटीची बिलां दर म्हयन्याक दिवची असो नेम आसा, मात वीज खातें लोकांक 5-5 म्हयन्यांनी बिलां दिता। 5 म्हयन्यांचे बिल एकदम फारीक करप सामान्य मनशाक शक्य ना। लोकांक बिलां येयल्यात आतां 4-5 हजाराची बिलां येयलेली आसा। एकदाच लोकांक आतां 4-5 म्हयन्यांनी बिलां येयल्यार 5,000, 4,000, 5,000 अशी बिलां येयलेली आसा। ती कशे लोक फारीक करतले इतले?
हांकां विचारले वचून आमी आतां विचारले वचून आमकां आमी कंप्लेन केल्या म्हणटा ते कर्मचारी कमी आशिल्ल्यान वेळार बिलां दिवंक मेळनात अशें म्हापशेचो सहाय्यक इंजिनियर म्हणटा. I told you not shortage of staff. Now BLA duty, some fellow got transfer. I didn't get substitute. Shortage of staff is there. सरकारान थारायल्ल्या वेळेर बिल फारीक केले ना जाल्यार वीज खातें दंड घालता. आम आदमीक कोणूच वाली ना अशें दिसता. वीज मंत्री मिलिंद नायकान कितें तरी करचें अशें लोक मागतात. ही बिलां रेगुलर जावपाक लागून आमकां जो स्टाफ आहा तो स्टाफ कमी आहा आनी खरी गोश्ट आहा ती कमी आहा. त्याच्या भायर थोडोसो स्टाफ आमचो BLA ड्युटेक लागून बी वयतालो म्हणून आनी कमी जालो आनी आमकां बिलिंगाक मातशें इफेक्ट जाला की फॉर नेक्स्ट 1 year आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर थोडे टेंडर जातलो म्हणजे कोण लोएस्ट आसलो ताका तें काम मेळटलें आनी तेणी तितल्या पिरियडान आपले मनीस घालून आमचें बिलिंग सगळें अप टू डेट लेवल करून दिवप म्हणजे बॅकलॉग जो आहा तो क्लियर जातलो. लायटीच्या बिलांचो हो प्रस्न पुराय गोंयभर आसा. लायटीची बिलां वेळार केन्नाच मेळनात अश्यो लोकांच्यो कागाळी आसात. वीज मंत्री मिलिंद नायक सामान्य लोकां खातीर कितें करतात तें पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फट्टे आनी वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार. मोपा विमानतळ बांदून पर्रीकार फुडारपणांतले सरकार महाराष्ट्र सरकाराक आनी बिल्डरांक मजत करता असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. दाबोळी विमानतळ आसतना मोपा विमानतळ बांदपाची गरज ना अशें तो म्हणटा. गोंयकार ह्या संघटनेच्या वांगड्यांची नांवां सरदेसायान ह्या वेळार जाहीर केली. गोंयांत दाबोळे विमानतळ कार्यरत आसा पूण तरी आसतना मोपा विमानतळ बांदपाक नेट धरप हाका एकच कारण आसा महाराष्ट्र सरकाराक लाव दिवप अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. पर्रीकार सरकारान दाबोळे विमानतळा लागसारची पार्किंग जमीन अनधिकृत केली हाचे वयल्यान सगळें स्पश्ट जाता अशें सरदेसायान सांगलें. Daboli is being strangulated by not providing parking lane, and at the same time the government is going ahead with its plans to tender the Mopa airport as a greenfield project. We believe that destruction of Daboli and the construction of Mopa facilitates a indirect merger of Goa into Maharashtra. मोपा विमानतळाचो गोंय आनी गोंयकारांचो कसलोच फायदो ना. ह्या विमानतळाचो लाव महाराष्ट्र आनी बिल्डरांक अप्रत्यक्षपणान जातलो असो आरोप ताणें केलो. The Mopa airport has been resisted not only by the people of South Goa. It is not a north versus south fight. We have people with us who are part of the steering committee who are from Mopa and yet are opposed to Mopa because they believe that Mopa is a land grab operation intended to benefit the real estate lobby. गोंयकार ह्या संघटनेची 15 जानेराक मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर भौशीक सभा जातली. रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.